कितने लोग आए? देखिए अभी वास्को में गोवा में एक नया ऑफिस कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, अभी इनॉग्रेशन किया है। तो इसमें सभी पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे एमपी साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी नेतागण कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन वास्को के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। तो एक हमारे कांग्रेस के लिए सब तरफ जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपनी तरफ से लोगों के सवाल उठा रही है, लोगों की बात सुन रही है, तो लोगों का आकर्षण कांग्रेस पार्टी के गोवा में बढ़ रहा है। तो हम इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है गोवा के लोगों की, वो उठाने की हमें लगातार उस तरीके से कोशिश करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस गवर्नमेंट की तरफ से जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो गवर्नमेंट पूरी तरह सब सब्जेक्ट में फेल हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वहाँ ये नहीं कर रही है। पुल के बारे में आप सभी को पता है कि जो यहाँ के वास्को के लोग चाहते हैं, इस एरिया के लोग चाहते हैं, उसमें कोई ये गवर्नमेंट ना सीएम उसको कोई ध्यान दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो क्लब में जो हादसा हुआ था वो आप देख रहे हैं। जिस तरीके से जो हमारे एमपी साहब ने पार्लियामेंट में भी जो बात उठाई थी उसके ऊपर भी ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सभी गोवा के हमारे भाइयों को पहले का ये कहना है कि ऐसी गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए। तो हम सब मिलकर इस बीजेपी को हमको किसी भी तरीके से हटाना है। सब एक साथ होकर, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को जरूर हटाएंगे। एक साथ होकर हम जरूर लड़ेंगे। आज सभी जनता इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है। उसमें हमारे जो भी नेतागण हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और हम तेज़ी के साथ उस तरीके से लोगों की समस्या लेकर आगे बढ़ेंगे। उसी के लिए जो आज वास्तव में यहाँ पे कार्य देखा, तो मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से लोगों की जो समस्या है वो हल करने के लिए बहुत एक लोगों का फायदा होगा, जो इस एरिया का फायदा होगा। असेंब्ली इलेक्शन बहुत वास्कोकारांक स्पेशली आणि एक काँग्रेस पार्टीन आणि एक प्लॅटफॉर्म ओपन केला. 4 महिन्या पयलीं आमचे खासदार आणि मुर्मुगांवच्या लोकांक तांचे ऑफिस ओपन केल्ले फॉर एंटायर मुर्मुगांव तालुका. आज वास्को ब्लॉकातर्फे बाब नंददीप राऊत आणि ब्लॉकाचे ऑफिस अशें आज ओपन केला. त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोंयचे प्रभारी माणिकराव ठाकरेजी, त्याच बरोबर दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो, आमचे सगळे फ्रंटलाचे चीफ, सगळे आमचे ट्रेजरर, ब्लॉक प्रेसिडेंट हांगा सगळे भोवसंख्येन जमिल्ले सगळे वास्कोचे काँग्रेसीचे मोगी, सिंपथायझर आनी प्रेमी. म्हाका एक्चुली जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना अशें वातावरण दिसलें की खंय तरी आतां इलेक्शन 15 दिसांनी आसा काय अशें एक वातावरण म्हाका हांगा पळोवपाक मेळ्ळें. सो हाज्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की वास्कोच्या जनतेन ह्या फावट चिंतला की काँग्रेसीचो उमेदवार वास्कोन जिखतलो. आतां मातूय दुबाव ना, कित्याक सगळे एक गोंयभर जर आज आमी पळयत, आमच्या साहेबान सांगलें की आज एक लोकां भितर क्रोध, लोकां भितर राग हो दिश्टी पडटा. गेल्ली 4 वर्सां खंय तरी ह्या सरकारान लोकांक दामून दवरपाचो प्रयत्न केलो, लोक भिताले. पूण आज ज्या भोवसंख्येन लोक वास्कोचे भायर सरल्या, म्हाका दिसता हे सरावंडींग 4य आमदारांक आज भिवपाची गरज आसा. कित्याक आज वास्कोच्या जनतेन म्हाका दिसता एक क्लियर मेसेज धाडल्या की येणारी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे बीजेपी बॅक्ड पॅनल आसतले ताका वी वील हॅव अ रणनीती. आमचो खासदार हांगा आसा. आय थिंक वी वील हॅव अ स्ट्रॅटजी एंड वी वील फायट अगेन्स्ट द बीजेपी बॅक्ड पॅनल. आनी जी फुडली निवडणूक जावपाची आसा ते खात्रेन हांव सांगता की वास्कोच्या भोंवतणी 3य मतदारसंघ, मुर्मुगांव तालुका, हे 4य मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचो जो बालेकिल्लो आशिल्लो ते परत आमी निवडून हाडटले. आमचे खासदारूय हांगा रावतात. तांचोय प्रयत्न आहा की तांकां ते एक ड्रीम आसा की तेंच्या कार्यकाळान हे 4य मतदारसंघ मुर्मुगांव तालुकाचे जिखून हाडपाचे प्रयत्न ते करतात. आज नंददीप राऊत हांचे हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी तांकां शुभेच्छा दिता की आज वास्कोच्या लोकांक आनी एक प्लॅटफॉर्म ओपन जालो की जर तर लोकांच्यो कितें समस्या आसतल्यो, अडचणी आसतल्यो, स्पेशली SIR, आनी हांव खरेंच आमचे
तिनूय ब्लॉक आमचे बाब शरद चोपडेकर ज्यांनी मुर्मुगांव तालुका वास्कोचे मुर्मुगांव मतदारसंघ वास्कोचे बाब नंददीप आमचे कोर्तालीचे या तिनूय मतदारसंघाचे जवळपास 30,000पेक्षा वयर लोकांक डिलीट केल्या आणि जी सुविधा तांणी लोकांक त्या वेळार दिली इन टर्म्स ऑफ लोकांक समज लिगल हेल्प ते स्वता थंय आशिल्ले. आय थिंक दीस शोज द कमिटमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ वास्को. कोळशाचो मुद्दो हो सदांच गेल्ल्या 2022च्या आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी घातिल्लो. आमचे रिडर श्री राहुल गांधीन सुद्दां सांगिल्लें की आमचें सरकार येतकीच वी वील मेक शुअर की गोंयान कोल हब जावचें ना आणि दॅट आय थिंक आवर MP इज vigorously taking those issues in parliament. Once our government comes, we'll make sure that Vasco becomes clean and free from this coal pollution and dust pollution. प्रत्येकदा वास्कोच्या जनतेक आज एक बरी सुविधा एक काँग्रेसीचें ऑफिस जातून तांच्यो कितें फाल्यां सोशल वेलफेअर स्किमीच्यो समज जर तर कितें कामां आसत सिग्नेचरी आसत आज एक बरी सुविधा ह्या वास्कोच्या जनतेक भोंवतणी लागल्या. खासदार आमचे हांगा आसात. वॉटेवर हांव लोकां कडेन अपील करतां कितें जाता की ह्या वाठारान जे गव्हर्मेंटाची स्किमा गव्हर्मेंटाचे जे सिग्नेचरी जाय पडटात त्यो बाय डिफॉल्ट तुमकां आमदारा कडेन वचून ते घेवच्यो पडटा. सो आज ह्या ऑफिसाच्या मार्फत म्हाका दिसता लोकांनी आतां ओपनली येवन दे कॅन गेट देयर वर्क डन हियर. आमचे खासदार हांगा आसात. सो आय थिंक मे बी दे वील डिस्कस हॅव अ प्लॅन की एवरी वीक वील कम एंड सायन. सो एक बरी सुविधा आणि ट्रेंड जर आमी पळयलो गेल्ले काही दीस आज सकाळी आमच्या म्हापश्यां आम आदमी पक्षाचे यूथ विंगाचे व्हायस प्रेसिडेंट सलमान खान हे काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. फाटल्या दिसांनी आमी फोंड्या मतदारसंघान पळयले थंय एक दोतोर जॉयन जाले. सो असे काहीशे खुबशे लोक येणाऱ्या काळान तुमी पळयतले की काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतले कित्याक आज गोंयच्या जनतेक रियलायज जाला आज जो अनरेस्ट गोंयान जो ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान जो आज पूर्ण गोंयभर जो तयार केला. काल आमी पळयले जे 4 मिराबागचे लोकांक जे अरेस्ट केले त्यांनी आज सकाळी जेन्ना रिलीज जाले त्यांनी स्टेटमेंट केला की आम्ही इतली वर्सां 20 वर्सां एज अ भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून काम केलं आणि त्याच भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यान तांकां आतंकवादी टेररिस्ट गन घेवन येता म्हणून असली जेन्ना म्हाका दिसता भाशा वापरतात हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की जो स्वताच्या मनशाक वळखना ज्या मनशांनी पार्टी उबारली ज्या कार्यकर्त्यांनी या पार्टीक उबारपाचो जो प्रयत्न केलो त्या लोकांक जर तर हे सरकार जर तर आज सांबाळपाक शकना जाल्यार हे सरकार कोणाकूच सांबाळपाक शकना. आज पुराय गोंयभर अनरेस्ट आसा वचत ती लोक आज प्रोटेस्ट करता. म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन अशे प्रोटेस्ट प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक गांवांनी हे केन्नाच आमी पळोवना. म्हज्या तरी जिवनान हांवें इतले प्रोटेस्ट एट वन गो पळोवना. हाच्या वयल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की आज जनता ही भारतीय जनता पार्टीचेर विटल्या आणि ज्या भशेन प्रमोद सावंत दादागिरी दाखयता आज ताणें काल जो उल्लेख केला टेररिस्टाचो तो फक्त त्या 4 भावांचो न्ही ताणें पुराय गोंयच्या जनतेचो अपमान केला बिकॉज दे वर रिप्रेझेंटींग गोवन्स. ते थंय फक्त आपलो विशय कित्याक ते आमदार मोने जाल्यात जो स्पीकर आसा तो त्या स्वताच्या मतदारसंघान आसून तो तांचे प्रश्न सोडोवपाचो ते इन डेमोक्रेसी ते गेल्ले. पूण ही गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की फ्लोर ऑफ द हावजार गन घेवन येता दीस शोज दॅट इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. एक खुबशे विशय आसा ते येणाऱ्या काळान आमी घेतले. आज वास्को ऑफिस ओपन जाला. हाच्या मुखार येणाऱ्या काळान प्रत्येक मतदारसंघान ऑफिसां ही ओपन जातली आणि एक गोश्ट आसा की मुखार काँग्रेस हे बडे गव्हर्नन्स गोंयकारांक दितली. अमित बाब एक म्हयनो उरलो कावन्सील इलेक्शनाक काय तुमी पळयतात कावन्सील इलेक्शन? कावन्सील इलेक्शनाची तयारी हांवें सांगलें आमचे खासदार हांगा आसा बाकीचे आमचे लिडर 2 चेअरपर्सन माझी चेअरपर्सन आसा तांकां अनुभव आसा तांची मिसेस सध्या स्वता कावन्सिलर आसा. वी आर वर्किंग अ स्ट्रॅटजी. BJP बॅक्ड पॅनल जें आसतलें हाका हरोवपाचे फूल प्रयत्न आमी करता. इनॉग्रेशन ऑफ द ऑफिस हे ऑफिस ओपन करप म्हणजे काउंट डावन टू द अलविदा ऑफ BJP हे स्टार्टेड. आमची पळय इतिहास आसा गोंयची तातूंत दाखयता ही मोर्मुगांव तालुक्यान जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मोर्मुगांव वास्को दाबोळें कोर्ताली जे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखता तो सरकार करता अँड दॅट ऑलरेडी प्रोसेस हॅज स्टार्टेड. आयज वास्कोचो आमदार ही हॅज लॉस्ट ट्रस्ट इन हिज ओन गव्हर्मेंट. काल तो म्हणटा आमकां उदक ना. दॅट मिन्स यू हॅव फेल्ड. आनी
जे लास्ट 2020 सान आमी ओपोज करता, एमपीटीक तुम्ही MPA केलो, ऑथॉरिटी दिली, स्टेट विदीन अ स्टेट केली, कित्याक अडानी थंय कोळसो हाडटा, टू मेक गोवा कोल हब. जेन्ना लॉकडावन जाल्लें कोविडाच्या टायमार मॅक्झिमम लोक वास्कोन मेल्ले, तुमकां याद आसतली. 54% ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लायफ इन वास्को एरिया बिकॉज हो कोळसो पळय हाडटा, कोल्ड डस्ट आसा, त्या खातीर इम्युनिटी लोकांची डावन जाल्ली. And first casualties and maximum casualties happened here. So countdown has started. हांव एक सांगूंक शकता की बाब नंददीप आमचो सिनियर लिडर आसा, बाब उलारिको आनी सगळे हांगा सिनियर लिडर आसा, ते सगळे एक जावन म्हाका दिसता दे वील पेव द वे फॉर द फ्लॅग ऑफ द काँग्रेस पार्टी टू बी hoisted at Porvorim. The countdown has started. कॅप्टन साहेब, एक टायमार अर्बन नॅक्सलायट म्हणटाले एक्टिविस्टांक, आनी आतां CM तांकां टेररिस्ट म्हणटा, हेजेर कितें दिसता? पळय, हांवें कांयच म्हणपाची गरज, तुमी फक्त व्हिडिओ पळया. तो ज्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टर ताचें तोंड पळय, लुक एट हिज फेस, दॅट एंगर, यू नो, तांकां पळयता टेररिस्ट टेररिस्ट अरेस्ट. यू आर सेईंग टू युअर ओन पीपल, तूं माय बाप, एज चीफ मिनिस्टर युअर माय बाप. आमचो सिनियर लिडर सर पळय आसा हांगा, ही वॉज द होम मिनिस्टर when the biggest terrorist attack have happened in India. Mumbai 93 बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ले पळय तेन्ना, हाव ही हॅड हँडल्ड. आनी काल 4 आमच्या गोंयच्या लोकांक ते प्रश्न काडटाले की मिरा भागाचे थंय भंडारा नाका, भंडारा येत जाल्यार 500 घरां बुडटलीं म्हण, म्हणजे तुका जाय ती बुडलेली, तांकां टेररिस्ट म्हणटा तूं माय बाप. ते भुरगे तुवें तांकां रिस्पेक्ट दिवंक जाय, तांची भावना आयकूंक जाय. सो दीस इज अ एंटी पीपल्स गव्हर्मेंट. जितले बेगीन वेतलो तितले बरें. सर, लोक प्रोटेस्ट केले जाते, डिटेन जाते, या तर FIR लॉन्च जाता, कशें? नो प्रॉब्लेम. काल आम्ही सांगला, काँग्रेस पार्टीच्या सगळ्या लोकांनी सांगला, कार्यकर्त्यांनी सांगला, वी आर रेडी टू सिट इन जेल. पण काल आम्ही गेले, आमकां लोया मैदानार सावन उखल्ले, पुलीस स्टेशनार व्हेले. नो प्रॉब्लेम, वी विल कम. सांज पासून रात पासून 2 दिसता आमचो अध्यक्ष गेला आनी तांकां कन्विन्स केला, कित्याक जाणटो लोक आशिल्लो, जाणटो बायलो आशिल्ल्यो, कोणाक डायबिटीस आसा, हार्ट प्रॉब्लेम, बट दे वर डिटर्मिन्ड, मरपाक रेडी आसा. असलो टायम आयिल्लो आसा. तुमी आमकां मारचे, बेश्टे मारचे ना, आमी लढाई करून मारतले. काल ते 4 जाण भगत सिंग, तुमी तांकां टेररिस्ट म्हणटा, दिस हॅड हॅपन ड्युरींग ब्रिटीश टायम. काल ती BJP पळय आसा, इट इज ब्रिटीश जनरल. आमच्या ऑफिस इनॉग्रेशनाक हाजीर आसलेले मुद्दामून माणिकराव ठाकरेजी, तशेंच आमचे पार्टी चीफ अमित पाटकर, आमचो MP सर, कॅप्टन. ऑफिस हे आमचे वास्कोन आसलेच. हांव म्हणटा ऑफिस अपग्रेडेशन. आमी कितलीशी, म्हाका दिसता म्हाज्या हातसून 10 वर्सां तरी खंय तरी आमी लोकांक सर्व करता एज अ कावन्सिलर, चेअरपर्सन. पूण हें आतां अपग्रेड केलां आमी. अपग्रेड म्हटल्यार लोकांक जी जी सुविधा जाय, खुबशे भशेन सुविधा आसा आमच्या ऑफिसान, आमी टीक मार्क करून दवरलेली आसा. हांव वास्कोकारांक अपील करता, जी जी सुविधा तुमकां जाय, तुमी आमच्या ऑफिसान येवन इन्क्वायरी करची. कितेंय आसूं, गार्बेज आसूं, खंय डेब्रीज खंय उरलेली आसूं, कसलेय इश्यू आसूं, घरांतली कितें आसूं, कितेंय आसूं, आमी तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले, जे भशेन जाता तशे प्रयत्न करतले. हांव मागतां जे लोक येयल्या वास्कोकार, तशेंच जो मोग काँग्रेसी खातीर दाखयला आनी जो आमच्या पक्षा खातीर दाखयला, हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या पार्टी चिफान सांगलें हें वातावरण इलेक्शन कशें दिसलां, आनी खरेंच म्हाकाय दिसलें की इलेक्शन कशें दिसलां. आनी जो लोकांचो प्रेम मोग जो लोकांनी दाखयला हे ऑफिस इनॉग्रेशनाक, हांव खरेंच वास्कोकारांचे आभारी आसा. तशेंच